साम पावलान रोमांगरां बरयल्या पत्रांतले वासाप पळया तर एक मनशावर वे संसारांत फाताक भितर सरले आनी त्या फातका बराबर मोरनी आयले। अशे सर्व मनशांनी फाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले। पूण देवाच्या धर्मार्थ देणी आनी आदामच्या फातकामध्ये कसलीच सर ना। एक मनशाच्या फातकावर वे सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामाप्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळले देणी आनी की चड वर्ती म्हूण येत। एक मनशावरवी ताच्या फातकाक लागून मोर्नान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो वरतो। देवा तावन धराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडतली आनी राजवटकी चलयतली। तर जशे एक मनशाच्या फातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्रिस्तीचे फर्मान फावो जालें तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता। जशे एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस फातकी जावंक पावले तशे एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावताले। नियमशास्त्र येतस अपराधाचो संको वाडलो आनी सडलो पूण फातकांचो संको वाडताना ताच्या की अदीक दामाशान देवाची कृपाय वाडली। अशे मरणा मुखांत्र फातकान राजवटकी चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां ससनाच्या जिविताक पावयता त्या नितीवंतपणा वरवीं राजवटकी चलयता। देवाचे उतार हे सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता। तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा। आपलो धनी फाटी घरा येवन दारार बोडयताना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरे तुमी जाया। लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा फाटी येत गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनच रावतात। आपलो धनी फाटी येतना जागे रावन तयार आसा ते साकर भागीस सई। खरेंच हांव तुमकां सांगता धनीच आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोवून तांची सेवा करतलो। आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर भागीस सई। देवाचे उतार हे।